तुका महिमा तुका देनवास पगला जेजू आर्गान तुका महिमा तुका देनवास तुका पवित्र आत्म्या आर्गान तुका महिमा तुका देनवास तुका जेजू तुझे उतर आमकां सांगता दोगां तिका एकठांय जातात आमचे मध्ये तूं हांगा आसताय पवित्र आत्म्याचे वरवीं तूं आमचे मध्ये हांगा आतां जियेताय हे उतर आमी उलयतात ते आमचे न्हय जेजू पूण तें तुजें उतर तूं आमचे तोंडा वरवीं हें उतर आमचे चोरी उलयताय आर्गान तुका जेजू महिमा तुका जेजू तुजें उतर आमकां सांगता तूं वाट सोत आनी जिवीत तुजे भायर आमकां कसलीच वाट दिसची ना तूं सोत आनी तुजे सोता वरवीं आमकां सगळी समजिकाय मेळटा जेजू तुजे सोता वरवीं आमचें जिवीत नवें जाता तुजे सोता वरवीं आमच्या मनाची नसोडणी जाता आर्गां जेजू तुका महिमा तुका तुवें आमकां अधिकार दिला सगळे आमच्या जिवितान आसा ते काडून उडोवंक जेजू आनी ही तुजो जिविताचो उजवाड तुवें आमकां उजवाड म्हणलाय तो उजवाड आमच्या जिवितान तुज्या उतरा वरवीं आमी अनुभवूंक आमकां शिकय तुजे उतरा वरवीं जो मोग तुजो मोग जेजू आमचे काळजांत रिकय तुज्या उतरा वरवीं ह्या संवसारान काडूंक आसा तो नपयत करूंक आमकां तूं वाट दाखय आनी हे आमच्या जिवितान हे आमच्या काजारी जिवितान आमची बेसांवां तुवें आमकां जायत्या बेसांवांनी बोल्लें आनी जें बेसांव आमी आतां सोदतात तें आमकां दिलाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता मोहिमा दिता ह्या आंच बोडव्या उद्देशी तुजें उतर आमच्या कानांनी भरून आमचे काळजांत रिगून आमच्या तोंडान उच्चारून ते उतरा वरवीं आमची सगळीं बेसांवां आमी आपणायता थँक्यू जिजस आर्गां जेजू मोहिमा जेजू दिनवास जेजू सगळ्या तुज्या बेसांवां पासत आमी तुका आर्गां दिता आनी हे मागणें आमी कोत्ता बापा जेजूच्या तुज्या पुताचे नांवी आमेन आमेन आनी आमेन आमेन स्वर्गीच्या बापा ह्या वेळार तुज्या पुता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां दिल्ल्या अधिकारान हांव बांदून घालतां सगळ्या वायट आत्म्याक जे आसात वाऱ्यांत उदकांत जमनींत जमनी पोंदाक सगळे दोडतोरेर आनी उज्यांत तूं आमचो रोचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रोचने पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता मोगाल बापा जेजू तुज्या पुताच्या नांवान आमी सगल्यो सोयतानाच्यो मांडण्यो ताचो दबाव आमचेर आमच्या कुसव्यांचेर आनी आमच्या फामिलीचेर उत्पन्न जाल्यात तांकां दर एकल्याक आमचे आदीन करून तांकां बांदून घालता आनी तांचो दुवेस करता बापा आतां आनी ह्याच वेळार आमी जण एकल्याक आमकां आमचे कुसवे आमचे फामिलीक जेजूच्या पवित्र आनी अमोलीक रोगतान बांदून घेता हे पवित्र रोगत जेजू तुवें आमच्या पासत वारोयलें ताचे वरवीं आमी सगळींच नितळ जाल्या ह्या तुज्या मोगा पासत आमी तुका आर्गां दिता जेजू आमी तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान आमकां वेडो घातलोल्या पासत आनी सगळ्या दुस्मानांच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायलोल्या पासत बापा हे मागणें कोत्ता आमी जेजू तुज्या पुताच्या नांवी आमेन आमेन भो स्वर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्याच्या देण्या पासत
सर्गींच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडे मेकलीं दवरली. दुसरी समूत चॅप्टर 7 वर्स 15. आनी आमच्या गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना. आमकां सकाळचें दुयेंस वो पांयांक सूज डायबेटी तेन्सांव कांयच आसचें ना. सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्याच्या देण्या पासून. सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडे मेकळी दवरली. दुसरी समूत 7 वर्स 15. आनी आमच्या गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना. आमकां सकाळचें दुयेंस वो पांयांक सूज डायबेटीस तेन्सांव कांयच आसचें ना. सर्गींच्या बापा तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचोच गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो खून आवक दितलो. सुटका 23 वर्स 26. तुजें उतर सांगता तूं कोणाच्याय कुसव्यांतलें फॉलाक नाश करूंक दिवचो ना. मालाकी 3 वर्स 10 and 11. सर्गीच्या बापा तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचो गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो खून आवक दितलो. सुटका 23 वर्स 26. तुजें उतर सांगता तूं कोणाच्या कुसव्यांतल्या फॉलाक नाश करूंक दिवचो ना. मालाकी 3 वर्स 10 to 11. सर्गींच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी. खुशीचें फळ आमचें वरदान. स्तोत्र 127 वर्स 3. आमी तुका वाखाणटाव कित्याक आमच्या हातांत आमचीं भुरगीं जशें झुजाराच्या हातांत आपलें बाण. आनी आमी खुशाल म्हजो भाटो भुरग्यांनी भरलोलो. स्तोत्र 127 वर्स 4 and 5. सर्वेस्परा सगल्या तुज्या भुरग्यांक तूं खूद शिक्षण दितलो. इसायास 54 वर्स 13. सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी. खोशेची फळां आमचें वरदान. स्तोत्र 127 वर्स 3. आमी तुका वाखाणटा कित्याक आमच्या हातांत आमची भुरगीं जशें झुजाराच्या हातांत आपलो बाण आनी आमी खुशाल आमचो भाटो भुरग्यांनी भरलोलो. स्तोत्र 127 वर्स 4 to 5. सर्वेस्परा सगल्या तुज्या भुरग्यांक तूं खूद शिक्षण दितलो. इसायास 54 वर्स 13. सर्वेस्परा आमी तुका भोसतांव कित्याक तुजे विचार म्हजे पासत शांती दिवपाचे. नोस्ट हाडपाची न्हय. जेरेमियास 29 वर्स 11. बरें आसा तितलें एक सोंपून वरदान. वयर तावन आमकां येता देवा तावन. आमचें देंवून येता आनी तो आपुणूच कोतींच बदलना आनी अशें आमचीं मनां केन्नाच कालोखान सांडिना. जाकोब 1 वर्स 17. म्हूण आमी सोत मानताव की आमचीं भुरगीं बरीं आनी सोंपून जालीं जेजूच्या नांवान. सर्वेस्परा आमी तुका बुजता कित्याक तुज्या विचार म्हज्या पासत शांती दिवपाची नोश हाडपाची न्हय. जेरेमियास 29 वर्स 11. बरें आसा तितलें एक सोंपून वरदान.
वयर थंय आमकां येता देवा थंय आमचे देवून येता आनी तो आपुणूच कोदीस बोलदो ना आनी अशें आमची मनां केन्नाच कालोखान साणिना. जॅकॉब 1:17 म्हूण आमी सोत मानता की आमची भुरगीं बरी आनी सोपून जाली जेजूच्या नांवान. आमी केन्नाच कित्याच पासत भिवची नात कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां भिजूड करिना पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भोंवता. 2 तिमोथाक 1:7 देवाचे खोरे वोलकी विरुद्ध उर्मोटायेन उप्रोसता तो सगळे फोटकिरे वाड आमी मोडून उडयता आनी आमी आमचे संवसारी मोन सोडून क्रिस्ताचे मोन धरूंक आमी वावुरता. 2 कोरिंथकारांक 10:5 क्रिस्त दिता ती शांती मोजें जिवीत चलयता. कोलोसकारांक 3:15 आमी केन्नाच कित्याच पासत भिवची नात कित्याक देवान आमकां दिल्लाय आत्मो आमकां भिजूड करिना पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भरता. 2 तिमोथी 1:7 देवाच्या कोरार वोलकी विरुद्ध उर्मोटायेन उप्रासता तो सगळ्याक फोटकिरो वेड आमी मोडून उडयता आनी आमच्या संवसारी मोन सोडून क्रिस्ताचे मोन धरूंक आमी वावुरता. 2 कोरिंथकारांक 10:5 क्रिस्त दिता ती शांती आमच्या मोज्या जिवीत चलयता. कोलिस्कारांक 3:15 आमी निर्फोली वावुरची नात. वायट दीस पळोवंक पावतली तसल्या भुरग्यांक आमी जल्माक हाडची ना. आयझाया 65:23 सर्वेस्पराचो संतोश आमचें बोल. निहमियस 8:10 हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवं जेजू आसा. फिलिपकारांक 4:13 आमी निर्पोली वावची नात. वायट दीस पळोवंक पावतली तसल्या भुरग्यांक आमी जल्माक हाडची नात. इजायास 65:23 सर्वेस्पराचो संतोष आमचे बोल. निहमस 8:10 हांव कितेंय करूं शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवं जेजू आसा. फिलिपकारांक 4:13 सोर्गींच्या बापा बालोंतराचें दूख शिराप आसलो पूण बापा तुजें उतर म्हणटा जेजू क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडून घेतली आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक जल्म दितली. इजाया 66:7 आमेन. आमेन. सर्गीच्या बालोंतराचे दूख शिराप आसलो पूण बापा तुजें उतर म्हणटा जेजू क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडून घेतली आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक जल्म दितली. इजाया 66:7 आमेन. 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 सर्गींचे बापा मागणे गुरवारपणाचे. सर्गींचे बापा आमी तुका
दिनवासता तुका आर्गां दिता Galatians 3 verse 13 आमकां सांगता आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां समृद्धीची शिरापांतली सोडोवन घेतली तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा लाकडार उमकळटलो तो मनीस शिराप पडलोलो कसलोय तो शिराप जावं तो खुर्सार नश्ट जालो जेजू तुवें आमकां सालवार केली शिराप खुर्सार खिळायलो आनी तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता सोम्या आतां आमी आमच्या कुसव्याचेर हात दवरता आमच्या कुसव्याक जिवीत उलयता कसलोय मरणाचो आत्मो जो आडखोल करता ओडचोन गोरपाट वो अबॉर्शन हाडटा ताका हांव नाकारता जेजूच्या नांवान सोम्या तुजें जिवीत ह्या आमच्या कुसव्यांत व्हांवता गुरवारपण म्हाका फावो करता भुरगे तुवें मोगान आनी अजापान रचला तशेंच सगळे ताचे कुडीचे सांदे आसात जेजूच्या नांवान हे गुरवारपण आमी देवाचें देणें म्हूण मानून घेता दीस आनी रात आमी आयकोता आनी आमचो देव सगल्या देंवचाऱ्याच्यो पोत्यो आनी ताच्यो एक वायट खबऱ्यो नाटक करून उडयता सोम्या आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता तुवें आमच्या जिवितांत एक व्हड बदल हाडला आमच्या कुसव्यांत आसा त्या देवाच्या दुताक गॉड्स प्रॉफिट उदेशी हो तुजो दूत तुजी बरी खबर आख्खे पृथ्वीचे कोणशांनी परगोटले जेजू आमी तुजे उतराचेर विश्वास दवरता आनी हे सोबीत भुरगीं आमी स्विकारता जेजूचे पवित्र नांवान बापा आमी तुजो मोग करता तुका दिनवासता दवरता आनी ही सोबीत जेजू क्रिस्ता जेजू आमी तुजे उतराचेर विश्वास दवरता आनी ही सोबीत भुरगे आमी स्विकारता जेजूच्या पवित्र नांवान बापा आमी तुजो मोग करता तुका दिनवास दिता जेजू क्रिस्ता आमी तुका दिनवासता पवित्र आत्म्या आनी तुका
आमी तुका दिनवासता आनी ही आमची मागणी उबारता जेजूचे नांवान. हो श्राप भुरग्यांक जायना जावपाचो. हो श्राप गोर पाठाचो आमी तोडून काडला जेजूच्या नांवान. भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्राय आपलो वावर सारको कोत्ता. भुरग्याक जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरगे सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. भुरगे सारके 9 म्हयन्यांनी आनी बरे भलायकेन जल्मता. बापा, हे मागणे आमी काळजाच्या खोलायेक थावन कोरता. जेजू तुज्या एकल्याच मोगाल पुताचे नांवान. आमेन. Amen. 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 Praise God. Arkan Jesu. So, Sister, बी आणि पीक. ते बी उडयता आणि ते पीक जाता. ते बी उडयले बगर ते पीक जायना न्ही. आनी मागीर जेजू ते डिसायपल विचारपा लागले तूं कित्याक सदां ओपारान उलयता. मागीर जेजून कितें सांगलें, ही जोरी तुमकां ओपार समजना जाल्यार तुमकां देवागे राजा कांय समजपाना. ही ओपार तुमकां पयलीं समजूंक जाय. आनी होरे बारीक चोवपा गेल्यार आमगे जिवीत, आमगे क्रिस्ती जिवीत हे ओपारीचेर बसायलो आहा, हे ओपारीचेर बसलो आहा. सो आमी ही ओपार समजूंक जाय. सो मागीर हे पीक आनी सीड आनी हार्वेस्ट, बी आनी पीक. पीक म्हणल्यार कितें, बी घाल म्हणटरी पीक जाता. बी म्हणल्यार ती झाड जाता आनी मागीर ते तुका फळ दिता न्ही. आनी हार्वेस्ट, पीक म्हणल्यार कितें, पीक तुका तुज्या हातां आहा ती पीक. सो एक फावट आमगे हातां कितें आसता, जायते पयशे आसताय, जायती गिरेस्ताय आसता. आनी आमी दुसऱ्या चिंताय ना, आमचे गिरेस्तायेन म्हाका कितें कोच्चें, मुगे फामिलीक कितें कोच्चें, मुगे म्हणजे ते भाशेन चिंताय. हांव पूण जोरी तो मनीस थिंगा उपाश मोत्ता, ते मनीस दुखेन मोत्ता, जोरी हांव म्हाका इल्लेशें ओण कोत्ता आनी म्हाका आहा तातूंतलें हांव दुसऱ्या दिता, ताका म्हणटाय बी. ते बियां वरवीं ते हांव सोव कोत्ता, हांव बी रोयता. सो तें बी रोयलें म्हणटरी कितें जाता, देव चोयता आमगे हार्ट कंडिशन, आमगे काळीज देव चोयता आनी तें मागीर मल्टिप्लाय जाता आमगे जिवितान. देव आमकां बेसांवान भोगता. सो हे ती ओपार सांगतलें. आयज आमी कितें म्हणलें, 4 सॉयल आहाय न्ही, त्यो 4 जमीन आहाय त्यो. आमी एक जमीन एक बारीक डिटेल शिकया म्हण. सो आयज आमी तीच ओपार मार्क कोन चोया. मार्क 4, 10 and 20. ते पाट मॅथ्यू आहलोली 1 to 13. सो आयज आमी दुसरे स्क्रिप्चर घेया. ओके, मार्क 4, 10 to 20. सो हे भाशेन चोय. आनी आमी देवागे उतर आयकूं येता, कित्याक चोय रॉकी सगळ्यांक सांगत आसतलो, सिस्टर आज कोण येयलो नाय, नाका. सो कोण येता ती देवागे उतर आयकूं येताय बाबा. बेसांव घेवपा येनाय. ते उतर गेले म्हणटरी त्या उतरान ती प्रेग्नंट जाताय. ते उतरा प्रेग्नन्सी पयली. त्या उतरान आमी जोण एकला आमी ऑलरेडी प्रेग्नंट जाले. दुसरी प्रेग्नन्सी येतली, ती दुसरी प्रेग्नन्सी देवागे बेसांव आमचे बारबर बेसांव दितो मनीस आहा जाल्यार, बेसांव दितो देव आहा जाल्यार आमकां कसो भिरांत आहा. आमकां बेसांव ऑलरेडी आहाय. सो आमी लोक ती सगळी जाणोय न्ही. सो देवान तांकां आपयलें. ती देवागे उतर तर नाका म्हणटाय. देवागे उतरां ती कान दिवपा वेळ लागताय. देवागे उतरां ती आपणागे काळीज निबर कोत्ताय जाल्यार आमकां कांय करपा जायना. तांकां फ्री चॉयस आहा न्ही. सो ते भाशेन वी हॅव टू थिंक लायक दॅट. नो वरी. कोण येत जाल्यार दोग तीग जाण पुरोय आमकां. आमी कितू जाण आहाय थंय. सो या घाल रे बाबा. कोण वाचिता? रेश्मा वाच. Sister Reshma is not there, praise Jesus. ओके फातिमा, यू रीड. 10 आणि to 20. आणि तो एकलो आसलो तेन्ना
12 शिसा बराबर ताच्या सांगाता असलेल्यांनी व्यापारीची समजणी ताचे कडे विचारली आणि ताणे तांकां अशें सांगले, देवाच्या राज्याचो गूट ओळखूंक देवान तुमकां देणे दिला, पूण भायर आसा तांकां सगली शिकोण व्यापारीनी. अशें कित्याक पळेता पळेता तांकां दिसना जावच्याक आनी आयकोता आयकोता तांकां समजना जावच्याक, ना जाल्यार ती आपले जिवीत बदलतीत आनी तांकां बोगसोणें मेळत. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, ही वेपार तुमी समजनात, तर हेर सगल्यो वेपारी कश्यो समजतले? वंपता तें उत्तर, तांणी आयकोना फुडें सोयतान रोखडोच येता आनी तांचे भितर वंपलेलें बी काडून व्हरता तें. वाटेर वंपलां तें उत्तर, ही ती. तेच परी उत्तर आयकोतच रोखडीच कुशलकायेन तें घेतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळा नात देखून ती चड वगत तोगोनात. उतराक लागून विघ्न वो दुमाळो येना फुडें ती रोखडीच बावार्ता तावन कोडसोरून वेतात तें. कोडपी जमनीर वंपले तें उत्तर, ही ती. आनी हेर दुसरी उत्तर आयकोतात, पूण ह्या संवसाराचे हुस्के, गिरेस्कायेची भूल आनी हेर दुसऱ्या वस्तूंची आशा भितर सोरून उत्तर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना तें. कांट्या मोदें वंपलां तें उत्तर, ही ती. आनी उत्तर आयकोतात ते मांडून घेतात आनी एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100 पीक दितात तें. बोरे जमनीर वंपलां तें उत्तर, ही ती. Praise God. सो 15 वर्ड कितें सांगता चोय तें आमी शिकया आयज. 15 वर्ड आमकां कितें सांगता, ताणी आयकोना फुडें सोयतान रोखडोच येता. सोयतान थिंगा आसता बुकलेक. जेजूगे उतर आयको थिंग सोयतान सारको रावता डेस्परेटली. तें ताचे भितर वंपलेलें बी काडून वता. वाटेर वंपलां तें उत्तर, तें वाटेर वंपलां तें उत्तर, ही ती. तो पांय वाटेर पडटा उतर. तो शेतकार बी उडयत तो हूंय उडयता न्ही. सो तें बी थोडे पांय वाटेर पडटा तें कितें जाता, ताका जमीन सारकी ना. सो तें जेजू आमकां कितें म्हणटा, तें उतर आमी बरें को बसून आयकिलां. बरें कोन्न जेजू उलयता ते भाशेन बरें आसतलें ते जाणो. तें बरें उतर आयकिलां, पूण तो सोयतान थिंगा आसलोलो. तो सोयतान जाणो कोण तें उतर बरे भाशेन आयकिलें तें आनी कोण तें उतर समजलो ना तें. सो तो सोयतान कितें कोत्ता, धांवता ते मनशा बगलेर कोण उतर आयकलो ना तें आनी स्नॅच कोत्ता, ओडून काडटा, चोडून काडटा तें उतर. कित्याक तें उतर तो जाणो ताका ती समजिकाय मेळ्ळो ना म्हूण. सो तेच भाशेन आमी तो आवाज आयकनाय, तें उतर आमगे बरे जमनीचेर घेनाय आनी तें उतर बोरी रोंपी म्हूण वाडोवन घेनाय. तेदोन ते सोयताना कितें जाता, आमी सारकें देर उगडटाय, ऑपॉर्च्युनिटी दिताय.
तुका जाय तें कर आमगे लायफान मागीर तो कितें करता जात तितुल्ले पिडा हाडटा जात तितुल्ले त्रास हाडटा जात तितुल्ले सोतायता आमकां पूण देव कितें सांगता तुका मुगे उतर आहा तुका उतर तुगे काळजां आपण बरे जमीन घाल्या सो ते काळजां तर तूं बरे भाशेन रोयना जाल्यार तें उतर कितें जाता तुका खबर आहा तो कितें कोन्न येता आनी तो उतर चोचुचो सो ते भाशेन आयकूं येना येस सिस्टर सो कितें कसो आवाज येता डिस्टर्बन्स सो ते भाशेन सो ते हे जमनीचे आमी चोवपा जाय ते उतर कितें कोन्न आमी तें गोट सांबाळपा जाय एक पाटेन जेजून दिलें तें उतर आमी गोट कितें कोन्न दवरूंक जाय तें उतर तो सोयतान येवन ताका आमी चान्स दिवपा जायना ते भाशेन आनी देवान आमकां तेंच केलें देव आमगे देव कितें कोत्ता उतर उलयता पूण तो चोय काडूक आहा तेदोन ताणें कितें म्हणलें हांवूय काडूक आहा हांव उजवाड कोत्तलो म्हणलो ना ताणें उजवाड चा म्हणलें ताणें कितें उलयलें मुखार कितें जावपा आहा तें पयलें उलयन सोडलें हांवूय काडूक आहा हांव कितको उजवाड कोत्तलो ताणें चिंतिल्लें ना जा उजवाड अशें म्हणलें ऑथॉरिटी देव बिगिनींग एंड कितें आहा तें बिगिनिंगा उलयता ही स्पीक्स द एंड इन द बिगिनींग उलयता हाडटा calling which does not exist, he brings those things into existence. काय वस्त ना तिथं वस्त उप्रासता तो वस्त उप्रासायता सो ते भाशेन देव म्हणटा हो प्रिंसिपल म्हणटा आपणागे राजाचो आनी हो प्रिंसिपल फुलफील करूं तुमकां हांवें मुगे पूत दिल म्हणटा आनी तो पूत तुमकां सोडून गेलो तेदोणो ताका रिप्लेस करपाक तुमकां पवित्र आत्मान दिल म्हणटा सो देव आमकां कितें सांगपाक दिता तुमकां पण कितुलें सोंप केलां तुमकां कितुलें अंडरस्टँडींग दिलां तुमकां कितुलें बरेंपण दिलां सो तुमगे जिवितांत समज हें आतां आमी सगळे एकठांय आमी रावताय तुमगे समज ट्रायल कळ्ळें ट्रायल वय जेजू सगळें दिलां पूण आमकां एक ना म्हणटा हे ट्रायल तुमगेले तुम जिवीत हांव जायती बरें कोत म्हणटा उतर शिकय मुगे उतरां समजून आसपा जाय म्हणटा तुमगे काडी पयलीं निवड कोत म्हणटा आनी मागीर तुमकां पण कितें तें तुमकां खबर ना म्हणटा हें कितें सांगता आमकां हें आमकां देवागे उतर सांगता कळ्ळें जायते तुमगे हे प्रॉब्लमा लागून तुमकां जायते लोक उलयता पूण काउंट इट ऑल जॉय म्हणटा दॅट इज रिवॉर्ड दॅट इज अ ब्लेसिंग दॅट इज अ ट्रायल आनी हे ट्रायला वरवीं म्हणटा तुमकां आपूण कितें शिकयता पळय म्हणटा तुमी सगळे एकठांय न्ही कितें आहाय बाबा बाये तुमी देवाचें उतर शिकपाक तें तुमगे काळीज उगडपाक तें देवागे मोग तुमगे काळजां भितर घेवपाक कळ्ळें आनी तें सोयताना कुशीन काडपाक ते देवागे उतर सोदपा तो संवसार सोदपा नाय आमी स्वर्ग सोदपा आहाय आमी बेसांव सोदपा नाय आमी पूण बेसांव दितोल्या सोदपा आहाय आमी बसून रडपा नाय पूण देवान दिल तें पुजायन आमगे काळजांत तें भितर गोड करपा आहाय आमी कोण व्हरना ते भाशेन कळ्ळें पासून जालें जाल्यार तें उतर हें जालें आमी थिंग उबे रावन जेजू म्हणलें कशें समजाय कित्याक आमी चान्स दिनी तो कितें उलयता तें आमी ताका उलोवपाक चान्स दिनाय न्ही सो तेदो मागीर ताका कितें जाता ताका आनी उपावना ताका खोशयेन चोन्न वचपा पडटा तागे वाट क्लियर तूं चल यू गेट लॉस्ट गेट अवे फ्रॉम अस सो ताका वचपा पडटा कित्याक तो देवागे उतरां सारको तो भितून जोण एकलो तें उतर सांबाळीत म्हूण जोण एकलो तें उतर आयकून उतर सांबाळीत म्हूण आतां हांव एग्जाम्पल दितां कळ्ळें हो आतां तुमगे आपुरबाये भाव आहा तो ताणें तें देवागे उतर खंयचेंय जाल्यार आयकिना न्ही नांव घेना नांव घेवपाक अवॉयड करता सो खंयचेंय जाल्यार तें उतर आयकिना तें उतर आयकून चोया तुमी आतां तुमी सगळीं जाणाय तें उतर आयकून तो ओगो रावलो ना तो उतर आयकून
तो सारको भायर सोन तें दुसऱ्या सांगून तें उतर ऐकून तें उतर सुटायन ताका समजलो ना जायत म्हूण पोतून सांगिल्लें कळ्ळें आनी तें म्हाका पासून दिसता आनी हांव पासून म्हणटा प्रेज गॉड जिजस यू हॅव चोजन हिम तुवें ताका विचून काडला कित्याक तूं जाणा तो सारको परफेक्ट मनीस म्हूण तुगे उतर जमनीर पांय वाटेर पडना तें उतर कुशीन काडटा म्हूण तूं जाणो तें तो उतर ओन बरी मातयेर घालता म्हूण आनी तें उतर ताणें रोयल ते भाशेन बरी फोड जातली म्हूण कळ्ळें आनी तें देवान आमकां एकले हिंगा एकले आपले काम करपाक आमकां विचून काडलें देवान आमकां बेश्टें विचून पूण आमी बेश्टें कितें ना न्ही देवागेर उतर आमकां समजिकाय जाय आमकां डीप वचून तें उतर तें कितें कोत्ता तें आमगे जिवितांत कितें जाता देव कितें आमकां दिता तें सगळें आमी शिकपाक जाय तें अंडरस्टँडींग आमकां आसपाक जाय नाजाल्यार आमकां तें कळपाना सो सगळीं प्रॉब्लेम येता तेदो देव कितें म्हणटा तुमकां हांव हूंय आहा दिसोता तुमच्या हांव कितू पयस आहा दिसोता तुमकां खबर ना हांव बोगली आहा म्हणून तुमकां खबर आहा हांव सोडून तुमकां खंय वता म्हणून देव ते भाशेन सांगपाक दिता आनी आमकां उलोवपाक दिता त्या आवाजान कित्याक आमचे भायर देवा आनी कांय ना आमी जोड एकलो आमगे नांव ताच्या हाताचेर बरयलो आहा तो जाणो आमकां कितें जाय तें तो जाणो आमकां कितें उणें आहा तें आनी आमगे भुरगीं आमकां कितें उणें जावपाक दिनाय न्ही ते भाशेन आमगे तो स्वर्गीय बाप तो आमकां कितें उणें जावपाक दिवपाना पूण ताणें आमकां कितें आपयलें आमकां आपल्यागे उतर घेवपाक कळ्ळें आनी आमी बोगसण्या खबर केल्या तो आमकां सांगता तें मेन तुगे प्रॉब्लम तूं हिंग कितें आहा तुगे जिवीत बदलपाक आपल्यागे उतरा वरवीं तूं प्रेग्नंट जावपाक पयलीं उतर घे तूं प्रेग्नंट जाव तें उतर बरें कोन्न अंडरस्टँड जावं समजिकाय घे मोन नवसोनी कर तुगे मोनाची हे मुगे उतरा वरवीं आनी ते नवसोनी केली म्हणटरी तुगे जिवीत बदलतलें तुगे जिवीत बदल म्हणटरी हें बेसांव तूं घेतलें कित्याक तेदो तूं ते देवाचेर फोकस करतलें तूं ते देवाचेर विस्वास करतलें तुका रिपोर्ट सांगता तो रिपोर्ट सांगतलो रिपोर्ट उलयता आमचे कडेन पूण आनी एक कितें तो रिपोर्ट उलयता न्ही हे हांवें हाजी रिसर्च केल्या चोय देवागे उतर कितें सीक मी एंड यू फायंड मी म्हाका तूं सोद आनी तुका मेळटलो सो हे उतर कितें म्हणटा तें सोदीत रावपाक जाय आनी पवित्र आत्म्याक उलयत रावपाक जाय तें उतर कितें सांगता जेजू म्हाका समजना तें उतर आनी तूं जाणो तुवें तें दोड दांपिल म्हणटरी एक तुका रेवलेशन मेळटा सो तें तूं एकूच स्क्रिप्चर पोतून दुसरी मेसेज दिता आनी तिसरी मेसेज दिता सो ते भाशेन ही मेसेज कितें जाता तें तूं हें उतर आयकता तूं बरे भाशेन तें उतर आयकता तें उतरां तुका समजिकाय मेळटा पूण तूं भायर वचून म्हणल्यार तूं तें उतर रिप्लेस करता आनी दुसरी भाशेन समजिकाय घेता सो ते भाशेन जायना न्ही पूण जेजू कितें म्हणटा तुमी येताय ती हिंगा आपल्यागे उतर प्रेशियस म्हूण जाण जायन तुमी म्हाका सोदूं येताय हांव जाणो तुमी म्हाका मोगान सोदूं येताय म्हूण पूण जोरी आमी होरें तें उतर आयकताय काय तें उतर आमी होरें तें उतरां समजिकाय काडपाक सोदताय काय तें उतर आमी होरें ती रोंपी तें उतर रोयल तें भितर घालपाक सोदताय काय आसूं मागीर हाल कोत्तलो आसूं हाल हें कोत्तलो म्हणपाक सोदताय काय आमी सो ते सगळे फॅक्टर कावंट कोत्ताय न्ही आनी कितें म्हणटालीं आमी बोगसण्याचेर जायते जेजू कितें म्हणटा सामकें तुमकां पळय आपणागे उतरा वरवीं ऑलरेडी निवड केलें जोरी तो मनीस तुका येता सोदावपाक समज हांव येता हांव तुका इतले त्रास दिता इतली वायट उतर उलयता हांव जाण जायन तुका ते उतरांनी दूख लागत म्हूण तोरी हांव उलयतां आनी म्हाका आनी राग येता आनी हांव ती उतर उलयतां सारकी ओय तुका सारको कंडेम करपाक तुका सारको डिस्क्रिमिनेट करपाक तुका सारको क्लीन करपाक हांव तें उतर उलयतां इतलें हर्ट कोत्ता तुका कळ्ळें कित्याक उलयता हांव तें कित्याक म्हाका तें देवागे उतरां ओडोंक ना पूण जेजू कितें म्हणटा म्हाका कितें केलें सगलें त्या मनशान म्हाका कितें केलें सो ती उतर तुका येताय तेदो न्हू
ती तू ग्रेसफुली तुका कोण कृपा दिला ग्रेस दिल ते भाशेन ती उतरां तू मुगे उतर म्हण घे ते उतर मुगे उतराचे तू रिप्लेस कर ते उतर तुका आपण कितें उलयता आसलोलो ते उतर रिप्लेस कर म्हणटा कळ्ळें आनी हें तुका हें जिवीत आपल्यागे जिवीत तुका दिसता ना मुखेला त्या उतरांनी मुगे भितर कित वीक आहा तें कित पॉयजन आहा तें आनी तें पॉयजन हांवें भायर काडना इमॅजीन जरी तुवें म्हाका रिस्पॉन्ड केलो ना तुवें म्हाका कांय उलयलो ना जाल्यार तुका दिसता हांव वयता आसतना चिंतपाना म्हणून ताणें म्हाका कित्याक उलयलो ना ताणें म्हगे सगळें आयकिल्लें कित्याक ताका कोण कृपा दिली ती ताका खंयच्या धीर मेळ्ळो तो ताका खंयच्या शक्ती मेळ्ळी ती कोण ताका शक्ती दिता ताणें कितें पूण उलयलें ना सो म्हाका आतां जाण जावपा जाय कित्याक तुवें उलयलें ना फाल्यां येता आनी परतून उलयता टा आनी उलयता आनी काल म्हणलो ना तें आज म्हण सोडटा आनी हॉरबल तरी तूं ओगो रावता जाल्यार तूं कितें कोत्ता तेदोणो तूं कोणा उगडास कोत्ता जेजूचो ताका तें वीप घेवन मारलो आनी तकली वयर काणपासून चोयलें ना म्हाका कोण मारता काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें ना तूं म्हाका कित्याक मारता हांवें कितें वायट केलां ताणें विचारलें ना पूण तें सगळीं मारलें तें तकली पोंदा घाल नाल्यार खंयचे मुवीचेर तुमचो हें आनी तें तो एक पॉयंट हांवें सारको मुगे खाडसां भितर घाला जाणो तो तकली वयर काडून चोयना म्हाका कोण मारता म्हूण आनी उतर उबोन विचारना तूं म्हाका कित्याक मारता म्हूण तो घेता मात तितलें घेता सो तेदो आमकां मात तेदोण आमी कोणा उगडास करपा जायी जेजूचो नाका ते मनशाक नाका आनी कांय सांगपा नाका पूण ही आमगेल्या मनाची नसणणी हांव तुमकां थोडें म्हाका डिफिकल्ट जाता आतां जायना आतां हांव जाणो तें उतर कितें म्हाका ते मनीस म्हाका उलयत जाल्यार आनी तो आयकना जाल्यार हांव खुशीन समयता म्हाका कांय रिस्पॉन्स ना जाल्यार हांव खुशी समयता ना जाल्यार हांव त्या मनशा चोयता आनी जिजस थँक्यू जिजस आय लव यू जिजस आय लव यू आर्कान जेजू मोयमान जेजू थँक्यू जिजस म्हणटा म्हज्या मनांत कळ्ळें पूण हांव तोंड उगोवन उलयना जाल्यार हांवूय तांचे भाशेन जालो ना म्हाका तर जेजूगे ग्रेस ना जाल्यार हांवूय तांचे भाशेन जालो ना सो तें चिंतपा जाय आमी चिंतूंक जाय तुमकां आतां हांव कितें सांगता तुमी चिंताय आय एम ऑलरेडी प्रेग्नंट तुम प्रेग्नंट कितको आहा देवागे उतर मेळ्ळें तुका सो देवागे उतर मेळ्ळें जाल्यार तुवें कितें करपाचें जॉय सूख संतोश सूख संतोश मेळटा दुसरो चोयतलो तुका दूख दिल म्हणटरी तुका फील जाता ते भाशेन तो दुसरो मनीस चोयतलो अरे हांवें ताका कितू म्हणलें तरी तो कितें सुद्दां कितें जालें काय ताका भितर कितें तरी बरें आहा जेजू गेलें कितें तरी बरें आहा म्हाका खबर काडली कितें बरें आहा तें सो तो मनीस आपूण सोदूं लागता कितें तें तो मनीस भोगले येता मागीर कितें जाता तुगे देर कितें जाता लायट ती देवान तुजे उजवाड घालतो तो उजवाड तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ताका शेअर करपाक त्या मनशाक शेअर करपाक कळ्ळें आनी मागीर तो सेटन कितें जाता तो तुका सतावपा लागता कित्याक तूं देवागे उतर शेअर करता तो तुका सतावपा लागता मागीर कितें जाता सद्दां उगडास रे हेजो सेटन मूय आमगे पांयां पोंदा कितले प्रॉब्लेम येयले हांव उडोरी कोणाक उलयता आनी सांगता तेका केन्ना बायबल हुंय वाचील जाल्यार देवान ताका त्रास केले केन्ना म्हणना देवान ताका बेसांव दिलें ना केन्ना म्हणना गॉड इज अ ब्लेसर गॉड इज कायंड देव दयाळ देव मोगाड देव मोयपाशी देव सोबीत देव सुंदर देव लावींग देव एवरीथींग बरें आहा तो देव कळ्ळें वायट आहा तें कितें जाल्यार वायट आमी कित्याक घेवपाचें आमी बरें देवा सपतय जाल्यार आनी जेजून कितें केलें आमचे कसो येयलो आनी आपुणें आमकां सर्व केली आमगे किरियात जालो आमगे सर्वेंट जालो
सो ते भाशेन देवागे उतरां तर तुमी रावली न्ही. आतां हिंग आमी हाय ती आवय आमकां देवान बेसांक आयलो ना म्हूण आमी भीक मागपानाय देवा कडेन. आमी जाणोय देवागे उतर आमकां कितें सांगता, तुमकां आपूण दिल न्ही जाल्यार तूं मुगे उतर जाणो कितें सांगता तें उतर पयलची. तें उतर घेवन ती चाय आमकडे आमगे सगळे बेसवां चाई देवागेले उतर. सो आमी जाणो आमी वावाडटान तेगे उतर आयकूं मेळटाय. तें उतर आयकिलें तें आमकां काळजां भितर रिकोयताय. तें भितर रिकोयलें ताचे आमी एकले आहा ते जाणो नियाळ कोत्ताय. तें आमगे काळजां आहा ते जाणो चोय आनी उतरां रिपोर्टा खबर सांगता हांव थंय पवित्र आत्मा काय बरें करता. रिपोर्टा आमकां सांगलें की हें प्रॉब्लम आहा डिफिकल्ट कंडिशन डिफिकल्ट तूं केन्ना प्रॉब्लम आहा हें ऑपरेशन करपा जाय जाल्यार तूं कितें करता घरा येता चिंतीत रावता मागीर कितें करता समज तुका एक फ्रेंड मेळटा फोन करता तुका त्या टायम हॅलो Yes, हॅलो sister. Yes. बाबा व्हॉट हॅपन आय डोंट नो. It's suddenly disconnect झाले. Praise God. हय सो हांव कितें सांगता चोय रिपोर्ट आख्खी स्टोरी त्या रिपोर्टाची हांव त्या मनशाक सांगता. ओय हांव दोतोरागेर गेल्लो आज दोतोरान म्हाका हें सांगिल्लें मागीर हो टेस्ट केलो मागीर तें सांगिल्लें मागीर तें केलें मागीर तें हें केलें मागीर हें जावपा ना म्हूण सांगिल्लें. सो तूं कितें करता आमी बी आमगे बरें काडटा रोयताय ते भाशेन बी जमनी रोयताय ते भाशेन आमगे उतरूय एक बी आसता. तें बी ऑलरेडी आमी रोयताय आनी तूं पोत्तून तें उतर उलयता तूं त्या बियां सार घालीत रावता. मागीर तुगे बेसांव आहा तें बरें झाड जावपा सुवातेर तें वायट झाड आहा तें वाडोता. तुगे भावा चूण जाता. हो तो रिसर्च केलो म्हणटा तो. हांव सोदीत म्हणटा तें. सो आमगे उतरां चिंतून उलोवपा जाय आमी कितें उलयताय तें. ओय रिपोर्ट दोतोरान सांगिला फट न्ही ती दोतोरान फट मारलो ना पूण मुगे देवान कितें सांगिलां वॉट इफ even what if I have a problem even if I have a problem so what if उगड आसता रे जाल जाल्यारी आनी जाल्ल्या पासून कळ्ळें. सो आमगे उतरांक पावर आहा. सो बारीक चिंतून उलय कितें उलयता तें. तुका हें ना तुका तें ना ओय ना हांव प्रेग्नंट आहा. ओय प्रेग्नंट आहा तूं ओय देवागे उतरान प्रेग्नंट आहा वावाडटान प्रेग्नंट आहा. ते भाशेन उलोवपा तुगे जीब तुका देव सुदोड कोत्तलो. देव तुगे उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर काडटलो. तुका भिवपाक गरज ना कळ्ळें. पूण तो रिपोर्ट पिंडान उलयाय कितें उलयता तो कित्याक तो रिपोर्ट उलयलो म्हणटरी तें विजन तूं डिक्लेअर कोत्ता तुगे विजन जाता. सो रिपोर्ट आयकिला ये बट हांव आनी रिपोर्टाची प्रोसेस आहा. मुगे ऑलरेडी ट्रिटमेंट चलता. हांव देवागे उतरान ट्रिटमेंट कोत्ता. हांव देवागे उतरान जियेता आनी देवागे उतरान मुगे मोनाची नोसोनी कोत्ता. जाल्यार कोणाचें म्हाका बंद करपा जायना. मुगे देव जाणो म्हाका कितें जाय तें आनी म्हाका देवान सोफार कांयच उणी केलो ना आनी कांयच तो म्हाका उणी करपाना. सो तें देवागेलें बेसांव तूं मोनाची नोसोणी कोत्ती तो देवागे उलो तूं देवा उल मारता आनी कितें प्रेज थँक यू जीसस. कोणू तुजे येयलो कितें उलोवपाक तुका रिलेटेड टू दीस प्रॉब्लम तूं क्वेश्चन विचारता थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस. तें तुगे जिबे संवय कोरे उलोवपाक थँक यू कित्याक देवान तुमकां तुमगे जिवितांत कितू बेसांवान भरलें त्या बेसांवान भरलें तो उगडास करया. बेसांव ना तें मागीर चोया. बेसांव ना म्हूण आमी शिकपा नाय. आमकां देवान बेसांवान भरलें म्हूण तें उतर शिकताय आमी. थँक यू जीसस म्हणपाक थँक यू फादर म्हणपाक थँक यू होली स्पिरीट आनी हें बी काडजा रोया. कळ्ळें. तें रिपोर्ट तें नेगेटीव उलोवप
ते कुशीन काडया आनी आमी देवागे भुरगीं म्हूण पावल मारया. देखून हे बियां ऑपर कित्याक घेतली हांव पुलीस उलयता जाणो तांकां हें शिकय म्हण थंय आनी त्या भुरग्या तोंडांतल्यान पासून म्हाका भायर सरलें. देखून हांव ते जायते वाचून तें कितलो वता ती ऑपर कितलो वता आनी ते भाशेन म्हाका हें जालें वय बेसांव ना म्हाकाय जाता आसलें बेसांव ना जाल्यार. पूण आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आहा देवागे उतर आतां आमकां सोंपें मेळटा. देवागे उतर आमकां शिकपाक भाग मेळटा. देवागे आवाज आयकपाक आमकां भाग मेळटा. देवागे उतर आयकपाक आमकां एक्सेसिबिलिटी आहा. फोन आहा, लॅपटॉप आहा, इंटरनेट आहा, सोंपेपण आहा. कळ्ळें कितें आनी देव आमगे जिवितां आमकां एटेन्शन ड्रॉ करता. राव थिंग राव एटेन्शन ड्रॉ करता, एटेन्शन घेता. हे हॅलो हॅलो अशें करून आमकां जाग करता. हे इट्स टायम फॉर दीस क्लास आहा टायम आहा. आनी दोगां तिगां एकठांय जाता थिंग हांव आहा म्हणटा. तूं यो म्हणटा बारबो एकठांय जावया. बारबो तें बी रोवया आनी बारबो त्या बियां फोड दिया. तें वायट आहा तें कुशीन काडया. तें सोयताना भायर उडया. तें सोयताना आमगे जिवितां हें उतर आहा जालें म्हणटच तें सोयताना जागोना. तो केदी व्हडली बॅटल हाडूं, तो केदी व्हडली आडकोड हाडूं ताका कसलो पावर ना. कळ्ळें तेका आमगे लायफान कांयच ना. आनी कितकोन ना तेका कित्याक आमी देवागे उतर जाणाय. तो देवागे उतरां सारको दिता उगडास हा जेजू घेवन ओरोण्यां गेलो आनी जेजू पवित्र आत्मा घेवन ओरोण्यां गेलो आनी मागीर तो सोयतान ताका नाडपाक गेलो. जेजून कितें म्हणलें इट इज रिटन बरयलो आहा. इट इज रिटन. तो जेजू टेस्ट कोत्तालो. द मोमेंट ताका कळ्ळें जेजू जाण म्हूण थिंग कितें बरयलो आहा तें तो गेलो. सेम वे आमकांय आमी जाणोय थिंग कितें बरयलो आहा तें ताका भिरांत. तो आमचे बगले रावपा ना. सो देखून आमगे एम जायंदी आमगे सिंतीत जायंदी हें उतर हें बी बरे जाग्यार रोवपाक. आयज आमी शिकलें ती पाथवे वाटेर पडलें तें बी. वाटेर पडलें तें बियां बरी माती ना जालें म्हणटच तें बी मोडटा. तो चून वचता. तो येता सोयतान येता आनी तें काण वचता बी आमचें पोटचें. कित्याक हे तुका न्ही तें तूं मुगे मनीस तुका कोंता येना तें बी. सो हें बी आमी न्ही. सो जेजू इंचाता ही तुमी हांवें बी उडयलें तें थिंगा पडलां बेश्टें पडलें तें. ना 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 आमी न्ही ती. आमकां तें समजलो ना. आमकां जाण जावपा जाय आनी कितें समजलो तें जेजू. तूं आमकां शिकयता तुगे पवित्र आत्म्यान तूं आमकां शिकयतलो. ती पॅसेज परतून उगडाय आनी वाचाय. आनी तुमको उलयतलो ते पाट उलयलोली आमी ओगे रावल जाल्यार ओगेपण जेजू म्हाका समजलो ना. तुमी चोया कितें जाता तें. सो ती रिलेशनशीप आसपा जाय पवित्र आत्म्या कडेन. कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा बाबा. आमचे भितर आहा तो जियेता. पूण ती रिलेशनशीप आसपा जाय. आमकां पवित्र आत्म्याक कितें करचें आतां म्हाका समजलो ना तें बरें. हे भाशेन तूं तुगे एक बायलेक उलयता घोवाक उलयता ते भाशेन त्या पवित्र आत्म्याक उलोवपाक जाय. आनी तें रेवलेशन तुमी घेवपा जाय. तो पवित्र आत्मा तूं कितें सांगपा सोदीत तें आयकपा जाय. आनी डेफिनेटली ही पाथवेयाची पलटी बी तुमी न्ही म्हूण हांव न्ही ती. तो हांव न्ही सोयताना आनी हांव तो जावपाचोच ना. हे भाशेन कुराज आसपा जाय सांगपाक. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां सांगता माय पीपल पेरिश मुगे लोक म्हणटा मुगे लोकांचें निसंतण जाता. कित्याक तांकां देवा उतरावची वडोवक ना. माय पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. होसाया 4:6. ओय आमी जाताय कित्याक आमी नेणोय देवागे आमी रोखडे बसून रडपा लागताय. कितें प्रॉब्लेम येयले दोतोरान आमकां कितें सांगिल्लें आमी बसून रडपा लागताय. हे ना 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 ना. दोतोरान सांगिल्लें तुका देवान सांगलो ना. तुका देवान रोचिलां आपणागे भाशेन रोचील तुका. जायतीं फोडां दिवपा रोचील तुका. एकलें रावपा रोचलो ना तुका जाल्यार त्या उतराचेर विस्वास कोण दवरतलो? आमी. आपणागे उतराचेर विस्वास दवरपा आमकां रोचलें.
आमकां दूख दिवपाक रोचलो नाय, आमचें निसंतोण करपाक रोचलो नाय. आनी देव म्हणल्यार सगळें बरेपण. तें देवागे उतर म्हणल्यार बीं. आनी तें बीं रोयन आमी पीक कसो हाडटाय ती आमको आहा तो. ते देवागे उतरा वरवीं आमी पीक कितकोन हाडटाय. कळ्ळें? आनी उगडास रे जॉन 15:16 म्हणटा. जॉन 15:16 म्हणटा की तुवें म्हाका रोचलो ना. यू डीड नॉट चूज मी. तुवें म्हाका विंचलो ना. हांवें तुका विंचून काडला. कित्याक जायती बरी फळां दिवपाक. तोगताय तसो फळ दिवपाक. सो उगडास रे तुमी ऑर्डिनर न्ही. तुमी कितें म्हणपाचें लो क्लास न्ही. तुमी आमी हांवूय लो क्लास न्ही. हांव सुपिरियर, सुपरनॅचरल, अनकॉमन, हाय अबाव. कळ्ळें? ऑर्डिनर आमी न्ही. आमी देवागे भुरगीं जाल्यार आमी प्रिन्सेस एंड प्रिन्सेस. ते देवान आमकां सगळें दिलां आनी त्या देवाक सगळें करूंक जाता. ते देवाक जायना म्हणल्यार कांय ना. सो त्या देवाचे आमी विश्वास दवरपाक ती आमगे एम जायली. ती आमगे गोल जायली. ती आमगे खोटाय जायली. ती आमगे शक्ती जायली. आनी ती आमकां जायना. आमकोडे करूंक जायना ती. आमकां कोण जाय? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्म्या बगर आमकां कांयच करूंक जायना. कळ्ळें? सो ही आमगे एम जायली. आनी सांगपा आयकनाकाय. चोय हे पाटी आमी हें शिकलें. देवागे उतर हे भाशेन सांगता. आमकां हें बेसांव आजून पासून ना जाल्यार कांय जायना. पूण आमकां देवान आपयलें आपणागे उतर शिकपाक. तें उतर घेवन आमी प्रेग्नंट जाया. हांव प्रेग्नंट आहा तें उतर घेवन. म्हाका तुकाय प्रेग्नंट जालो जाय. हांव तुकाय शिकयतां. आनी तुमकां जीब आहा. तुमकां जीब आहा ती जीब तुमगे न्ही. ती जीब आहा ती प्रॉफेटागे जीब. यू हॅव अ टंग ऑफ अ टीचर. You are created and taught by the Lord. You are a mighty warrior. आनी तुमी एक पाट देवागे उतर उलोवपा लागोल म्हणटरी तुमकां चिंतपा नाका. आतां हांव हिंग उलयता मुको कांय ना. हांव लोकांक आहा. आनी तेणे म्हाका हिंग रूम दिला. सो तें देवागे उतर म्हण जालें म्हणटरी तुमकां भिरांत ना बाबा, भिरांत ना बाये. तो उलयता तुमच्या तोंडांतल्यान. कळ्ळें? सो भिवपाक गरज ना. आमगे जॉब आहा ती आमी उतर दिवपाची. दुसऱ्या प्रेग्नंट करपाची. देव मागीर आमचें सगळें वतयतलो. आमगे जे जॉब आहा ती तें बी रोयलें तें बरें काळजां घालपाचें. आमगे काळजां जमीन क्लीन करपाची. आनी कितें देवान नाका तें कान उडोवपाचें. आनी ती जमीन आहा ती निवळ करपाची. ओडादीक करपाची. जाल्यार ताका आनी ऑपॉर्च्युनिटी ना. ताका आनी चान्स ना आमची बुगली येवपाक. आनी ताका कसलो अधिकार ना. कित्याक आमी देवागे भुरगीं. आनी एक सांदो परफेक्ट रचिला. आमगे बापूय सारको परफेक्ट न्ही. आमगे देव परफेक्ट. ताका देफीत ना. ताका हो कावंट तो कावंट उणी ना सुबेज ना. परफेक्ट तो. सेम वे आमी परफेक्ट. पूण आमकां कितें जाय? ट्रस्ट जाय. आमकां गोठाय जाय ह्या उतराचेर. आमकां गोठ बुनाद जाय. आनी तें बी आमी राखपा जाय आमगे काळजां पडलें. बरे जमनीचेर आमी तें दवरूंक जाय. आनी मागीर तीं फळां आपुणूय येतलीं. सो हो आमगे देव. हो देव आमकां उगडास कोत्ता. हें जाण जावपा देव आमकां उलो मारता. आमचे पासत न्ही. आमचें चिंतपा नाय. आमचें केन्ना चिंतनाय आमी देवागे भुरगीं जाल्यार. आमी दुसऱ्याक चिंतताय. ताका कितकोन त्या देवागे उतर दिवया. कितकोन ताका आमी ती जाग करया. कितकोन आमी ताजो हुस्को करया. ताका कितकोन देवागे उतरां हाडया. ते भाशेन. तें आमगे काम. कळ्ळें? आनी देव तुमचे वरवीं जायतें कोत्तलो दुसऱ्याक. कांय भिवपाक गरज ना. वी आर देर गॉड्स चिल्ड्रन. आमी एकमुका उगडास करूं हाय. विनासा देव आहा. देवागे उतर आहा. तुका देवागे उतर हें सांगता. चल हें शीक. हें देवागे उतर शीक. आनी तें मागीर शिकल म्हण कांय ना. तूं मुडीत राव. तें तुजे भितर जिवीत जावप पासून तूं मुडीत राव. तूं मागीर कितें कोत्ता? तें दुस्मान आहा ताका धांवडायता. ताका तेगे जाग्यार दवरता.
प्रेज गॉड. आनी तुका देवागे मोग तूं आनी आपणायता, तुगे मन आनी सुदायता, आनी तुगे मन तुगे जिवीत निवड जाता, आनी कांय लॅक आसना, तुका कांय उणें आसना. तुका देव दोबरादान मल्टिपल तुका देव बेसांव घातली तुका दिसती पडटाय. तुगे पवित्र दोळ्यांनी तुका ती बेसांव दिसती पडटाय. प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. समजला सगळ्यांकू? अरे Yes. उलय ते मुकोडे. समजलं. प्रेज गॉड. कोण लेट येयलाय तांकां वेलकम. आनी बाबा दुसरे टायमार येयाय, कॉमेंट करुया. कळ्ळें? एक वरबो कोत्ताय आमी, तेज्या व्हडलो सुबेज टायम कोन्नाय आमी. आनी कन्फेशन कोत्ताय. म्हाका दिसना सगळीं घराको कन्फेशन कोत्ताय, पूण हें उलयलें म्हणटरी बिलीव कोत्ताय आनी म्हणटाय आमी. कळ्ळें? आनी चोय व्हडलो टायम पासून कोन्नाय, जायत रोजार बी कोन्नाय आमी. हें कोत्ताय आमी कित्याकू? कित्याक देवा जाय आसतलें हुंयच्यान मुकोच्यान, फातिमा कोच्यान, रॉकी कोच्यान कोणाकू देव उल मात आसतलो तुमकां. देवागे उल आयकपा नाका आमकां. देवागे उतर आयकपा नाका आमकां. तो ते भाशेन. कळ्ळें? कोण लेट येयलें ती लेट न्ही. कितें जाता फोनचेर? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कळ्ळें? कितें क्वेश्चन आहा? कितें समजलो ना? हॅलो? सिस्टर आं समजलां. तेंका कोणा समजलो ना जाल्यार Praise Jesus. ओय कोणागे कितें क्वेश्चन आहा रे बाबा बाये? पपेच्यो बरें दिसलें तुका तुवें. प्रेज गॉड. दिनवास कितें वार्ता? अकाणी कितें समजलां? कितें उणें जालां? कितें सुबेज जालां? कितें समजी काय मेळ्ळो ना? मेवल्या सिस्टर ओके समजलो मरे तुका? होय सिस्टर मेवल्या समजला Praise God. Rocky, you understood? सगळे वॉल्यूम जाला जाल मरे. प्रेज गॉड. चल आतां आमगे युथागे मिटींग आहा. कळ्ळें? क्लोजिंग प्रेयर कोण कोत्ता? प्रेज जीसस. पपेच्या क्लोजिंग प्रेयर कर. Perpetua, make a prayer, no? Closing one. Sister, I'll do. Yeah, here she's doing, Baba. Okay, she's doing. Praise Jesus. Praise Jesus. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीत आमेन. Amen. जेजू तुका आर्गां आनी दिनवास दिता ह्या वेळा खातीर. तुवें आमकां एकठायल्या म्हणून. ज्या स्वातेर दोग तीग जाण एकठांय जाता त्या स्वातेर जेजू तूं हाजीर आसा म्हणून आमकां खबर आहा. आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमकां चलोवपाक तूं आमकां धीर आनी आदार दिता. मोगा जेजू आयच्या उतरा प्रमाणे आमी चलपाक आनी वावुरपाक ह्या संवसारान तूं आमकां धीर आनी आदार दितलो म्हणून तुजेर आमचो भरवोसो दवरता. हे ल्हानशे मागणे हांव जेजूक दिनवासी मोनान आर्गां आनी दिनवास दिवन देवाक वाकांता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीत आमेन. Amen. 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 Thank you, Perpetua. या Thank you. Baba, recording बंद कर.